नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमच्यो अशे गेस्ट आसात. म्हाका दिसता ते गोंया भितर सद्याचें एक वातावरण आसा त्या वातावरणाचेर आनी दिल्ली आमचे म्हादयचें जें वातावरण आसा त्या वातावरणाचेर दोनूय गजालींचेर स्पश्टपणान उलोवपाक शकतात आनी कायद्याच्या दृश्टींतल्यान खरें कितें फट कितें हें सांगपाक शकतात ते गोंयचे नामनेचे आदवोगाद आनी देशाचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार आमी सदांच तुमकां मेळटा तेन्ना म्हादयचेर विचारतात कितें आसा आमची परिस्थिती आतां आनीक मुखाल्ली एक 6 म्हयन्यांतलें चित्र कशें दिसता. म्हादय ट्रायब्युनल जें आसा ताका सद्या एक्सटेंशन मेळ्ळा. सो एक्सटेंशन एका वर्सा खातीर मेळ्ळा. सो ऑगस्ट 2018 पयलीं ह्या ट्रायब्युनलाचे प्रोसिडींग्स काबार जावपाक जाय. सो त्या ट्रायब्युनलान सांगलां की प्रत्येक स्टेटाचे 4 विटनेस. गोंयांक 4 दिल्या, कर्नाटकाक 2 दिल्या आनी महाराष्ट्राक एकूय ना. जे तांणी नाका म्हूण सांगलो. तर गोंयचे 4 पळय आसा ते मेन, कित्याक गोंयचे स्टेक्स खूब आसा तातूंत. कर्नाटकान जर आपले प्रोजेक्ट जर केले 8 प्रोजेक्ट्स जाल्यार म्हादयचें उदक सामकें कमी जातलें. आमकां जे पळय पावसाचें उदक तेवटल्यान येता, न्हंय व्हांवन येता, ती सामकी बंद जातली. आनी ती जर बंद जाली जाल्यार आमचें पिण्याचें उदक पळय आसा खांडेपार नदी, त्या खांडेपार नदयेन उदक आमी गांजे साकून पंप करता आनी गांजे साकून पंप करून खांडेपार नदयेचें लेवल वाडोवन सगळ्या गोंयांक पिवपाक उदक सप्लाय करतात. गांजेचें जर उदक लेवल जर सकयल गेलें जाल्यार खांडेपार नदीन तें उदक येवचें ना आनी हाका लागून पिवपाच्या उदकाची टंचाय जातली. एकदां उदकाचें लेवल जर सकयल आयलें जाल्यार आमची सँक्च्युरीज पळय आसा, 6 सँक्च्युरीज आसा, 6 सँक्च्युरींक उदक कमी जातलें. फॉरेस्ट आसा ते सगळी फॉरेस्ट कमी जायत वतली. नॅविगेशन पळय आसा, सद्या मिनिमम आमकां 6.5 मिटर जाय नॅविगेशना खातीर बार्जींग. ते 6.5 मिटर सुद्दां मेळपाक कुस्तार जातलें. गोंयकारांक नुस्तें जें पळय आसा ताजेर इफेक्ट येवंक शकता. सो वन डजंट नो तरेतरेचे इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स, प्रिजुडिशियल इफेक्ट्स गोंयचेर येतले. आनी कर्नाटका हो एक असो राज्य आसा ते सगळ्यां कडेन झगडटात उदका खातीर. तांचे कडेन उदक भरपूर आसा. मलप्रभा जो पळय तांचो रिजर्वयर आसा थंय एक बेनिहल्ला म्हणून नाला आसा. तो बेनिहल्ला नाला म्हादयच्या परस दुप्पट तिप्पट आसा. थंयच्यान उदक व्हरपाक जाता, पूण थंयच्यान उदक व्हरपाक नाका तांकां. तांकां हांगा म्हादयच्यान थंय म्हणजे जवळ जवळ 50 किलोमिटर फुडें तो टनेल डीग करून तें करून व्हरपाक जाय. ताजेर एक 7-8 हजार कोटी जशे खर्च केले. थंयचे जे पळय कोण पॉलिटिशियन्स आहा तांकां पयशे करपाक मेळटा, इंजिनियरांक पयशे करपाक मेळटा. हे सगळें दीस इज ऑल डे लायट रॉबरी अँड दीस गोईंग ऑन ऑल ओवर द कंट्री. सो यू कांट, बट इट्स मॅडनेस. आय विश समडे सम ऑथॉरिटीज ऑर समबडी टेक केअर ऑफ इट प्रॉपरली. आज आमची परिस्थिती कितें आसा ट्रायब्युनला मुखार? कारण तुमी तांची विटनेसाक क्रॉस एक्झामीन करत आसात, एक्सपोज करत आसात. किती नेमकी गजाल आनीक कितली विटनेस एक्सपोज जाल्या तांचे? तांचो इल्ड कितले मांडोवीन? तर गोंयच्या म्हणण्या प्रमाणे मांडोवीन इल्ड 115 TMC आसा. सेंट्रल वॉटर कमिशनान पळय रिपोर्ट केल्लो तो रिपोर्ट खरें म्हणल्यार महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी गोवा ह्या 3 स्टेटांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसून करपाचो केल्लो. गोवा बॉयकॉटेड. एट द इन्स्टन्स ऑफ कर्नाटका CWC said that it is 200 TMC. सो 200 TMC हें प्रूव करपा खातीर कर्नाटकान गोसाईन म्हणटा ताका एंगेज केला. ताका दिसाक 50,000 रुपया दिताले ते विटनेस म्हणून. आनी आतां आनी एक CWC फॉर्मर चेअरमॅन हाडला बजाज म्हणून ताका. ह्या दोगांकूय आमी सबशेल क्रॉस एक्झामिनेशन केलां. इतलें की वेळ आयलो ट्रायब्युनलान ताका सांगचें पडलें की तुजेर आमी एक्शन घेतले. तूं फट उलयता, तूं धडधडीत फट उलयता. म्हणजे ही वॉज मेकिंग अ कंप्लीट मॉकेरी ऑफ. सी, रॉंग उत्तर दिवप हें वेगळें आनी वेन यू कम एज एन एक्सपर्ट बिफोर ट्रायब्युनल, इफ यू कांट आन्सर समथींग यू शूड से. एटलीस्ट वेर यू हॅव टेकन ओथ यू शूड हॅव सम रिगार्ड टू युअर ओन प्रोफेशनल सेन्स ऑफ ड्युटी. पूण कर्नाटका हॅड पेड देम, कर्नाटका पेज देम. आतां पळय महाराष्ट्र पळय आसा ते डे लायट इट इज सपोर्टींग कर्नाटका. It did not cross-examine Karnataka's witness.
It is supporting Karnataka fully. In fact, if Karnataka diverts water by 8 projects, Maharashtra will not get any water. That is what the letter which was written by former Chief Minister Vilasrao Deshmukh. But God alone knows what Maharashtra is, what is their understanding with Karnataka. पण कित्याक लागून दिसता की महाराष्ट्रा सारकी स्टेट तांकां कांय फायदो ना, वेल्यान लुकसाणच आसा, अशें आसतना सुद्दां कर्नाटकाक सपोर्ट करता आनी तांकां इजी वॉकओवर दिता. This is a $1 million question. Why Maharashtra is doing it? परमेश्वराक खबर आसतली. पूण महाराष्ट्राचो सध्या सरकार जो पळय आसा त्या सरकाराच्या दृश्टिकोनाक हें आयलां. आनी खरें म्हणल्यार महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याक सुद्दां खबर नाशिल्लें कितें इश्यू तो. पूण आतां कळ्ळां कितें महाराष्ट्र हें व्हडलें राष्ट्र, महाराष्ट्र हो इश्यू म्हणटा तो सामको धाकटो इश्यू तांकां. तांचे कडेन हजारांनी इश्यू पडिल्ले आसात ते. पूण लेट अस सी वॉट कम्स आउट ऑफ इट. केसीची सद्याची परिस्थिती कितें आहा? म्हळ्यार मदीक आमकां एक इंटरीम जैत मेळ्ळें. इंटरीम जैत आमकां 3 मेळ्ळी. कर्नाटकाच्या अगेन्स्ट 2 मेळ्ळी, महाराष्ट्राच्या अगेन्स्ट 1 मेळ्ळें. आतां हें फायनल कितें आसा, अलोकेशन ऑफ वॉटर आसा. आतां कितें आसा, इट इज अ इंटरस्टेट रिवर. जे पळय लोक म्हणटात थोडे म्हादयचें 1 थेंब पाणी सुद्दां आमी महाराष्ट्राक कर्नाटकाक दिवचे ना, तशें कायद्यान तें बसना. इट इज अ इंटरस्टेट रिवर which is shared between Maharashtra, Goa, Karnataka. आता शेअर ऑफ वॉटर पळय आसा, इट इज टू बी युज्ड विदीन द बेझीन. कर्नाटकान जर बेझिनान जर तो शेअर वापरलो जाल्यार गोंयांक अफेक्ट जायना. कारण जर तांणी बेझिनान जर तो शेअर वापरलो तें उदक परतें येता आमकां, ग्रावंड वॉटर म्हणून परतें येता. कळ्ळें तुका. दुसरें ट्रान्सपिरेशन आसा, प्रिसिपिटेशन आसा. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, सो इट कम्स बॅक. बट वॉट कर्नाटका वॉन्ट्स टू डू इज इट वॉन्ट्स टू divert the river and divert it to a trans-basin diversion. Trans-basin diversion म्हणटकच ते सगळें उदक वचून दुसऱ्या नदीन, दुसऱ्या रिजनान वता आनी हाजो एक थेंबो सुद्दां गोंयांक मेळचो ना. तांचो जो आर्ग्युमेंट आसा की तांकां तें उदक पिवपा खातीर जाय, वेरेज गोंयाक तें उदक फक्त नॉर्मल सगळे गजाली. ना, तांचें म्हणणें अशें, आमकां पिवपा खातीर जाय आनी आमचे जे पळय गोंयान जे पळय उदक येता तें सगळें दर्यान वता, अशें तांचो समज, तांचो भ्रम. तांकां ते कोस्टल एरिया बी म्हणजे तांकां कांय समजना. बेजिकली ही कोस्टल एरिया पळय आसा, इट इज अ इकॉलॉजिकल सिस्टम. वयल्यान उदक येता आनी तें दर्यान वता. आतां हो आर्ग्युमेंट पळय आसा, दीस इज अ शॅलो आर्ग्युमेंट. सम इडियट कॅन मेक दीस आर्ग्युमेंट, बट कर्नाटका इज मेकिंग इट बिकॉज इट इज सुटिंग देम. बट बेजिकली जे पळय उदक, पावस जो पळय नदयेन पडटा तो त्या दर्याक लागूनच पडटा. दर्या थंय आशिल्ल्या कारणान हांगा ट्रान्सपिरेशन चड जाता. थंय जर दर्या नाशिल्लो जाल्यार हांगा ट्रान्सपिरेशन इतलें जावचें नाशिल्लें. म्हणजे जाका हायड्रॉलॉजी खबर आसा, जो कोणी शिकला, तो असले फालतू आर्ग्युमेंट्स करना. दुसरें, कर्नाटका सध्या जे पळय चलयलां की आमकां उदक जाय म्हणून, तांकां ड्रिंकींग वॉटरा खातीर उदक नाका. ड्रिंकींग वॉटर तांच्यो 22 नदयो आसा. मलप्रभा रिजनांनी आसा, बेळगांव खानापूर आसा, त्या भायर हुबळी धारवाड आसा. तांकां जाय, तांणी साकर कारखाना चालू केल्या आनी शुगर केन क्रॉप कल्टिवेशन केलां. जे शुगर केन क्रॉप कल्टिवेशन 1600 हेक्टर आशिल्ले ते आज 2,42,000 हेक्टर जाल्या. जे तांचे 2 साकर कारखाने आशिल्ले ते आज 88 साकर कारखाने जाल्या. हो साकर कारखानो जो पळय आसा, साकर इज अ वॉटर गजलिंग क्रॉप. हाका भरपूर उदक लागता. उसाक खूब उदक जाय. आनी हे साकर पळय आसा, हे राजकारण, हे राजकारणा कडेन सामके निगडीत संबंध आसा हाजो. हे सगळे राजकारणी हे साकर रोयतात आनी सगळे दिस इज अ टिपिकल थिंग. सगळे साकर महर्शी जावपाक जाय. साकर खरें म्हणल्यार इफ टुडे शुगर वॉज डिस्कवर्ड इट वूड हॅव बीन डिस्कार्डेड एज पॉयझन. सगळे रोग जे पळय सुरू जाता ते साखरेक लागून सुरू जाता. बरोबर. दुसरी गजाल जाली की मदीक म्हाका दिसता की आतां टायम गेला असो तुमी उघडपणान हाजेर उलोवपाक शकतात. तुमकां त्या केसींतल्यान पयस व्हरपाचो प्रयत्न जालो आनी परत फायट बॅक करून त्या केसीचेर तुमी परत आयले. वॉट वॉज द रियल स्टोरी एक्झॅक्टली? द स्टोरी वॉज कर्नाटका
बॅडली लॉस्ट ट्वायस. फली नरिमनाक काडिल्लो ताणी. फली नरिमन म्हणजे आमच्या देशाचो प्रख्यात बरो वकील सारको. ताका कर्नाटकान हाडलो आमच्या अगेन्स्ट. गोंयांक हांव रिप्रेझेंट करतालो आनी बाकीचे आमची टीम. दोनूय वेळा तांकां यश आयलें ना, गोंयांक यश मेळ्ळें. आतां तांचो असो समज जालो की नाडकर्ण्याक जर कुशीन काडलो, म्हाका जर कुशीन काडलो जाल्यार तांची गाडी बरी सुरळीत चलतली अशें तांचे कितें समज जालो. आनी कर्नाटकाचे तो समज बऱ्याच अंशी बरोबरय आसा. पूण 22 खासदार कर्नाटकाचे इन्क्लुडींग बीजेपी धरून आनी मुख्यमंत्री कर्नाटकाचो वचून लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळे. आनी हे इंटरस्टेट डिस्प्यूट पळय आसा तातूंत नाडकर्णी हो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. सो तो भारत सरकारचो. ताणें हांगा एपियर जावप बरोबर जायना. आतां हांव एडिशनल सॉलिसिटर जनरल म्हणून तातूंत एपियर जायनाशिल्लो. हांव म्हादय प्रकरणांत सुरवातेक पसून आसा एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. बरोबर. आता इट हॅज गॉन टू सच अ लेवल दॅट टुडे टू विड्रॉ वॉज नॉट अ प्रॉपर थिंग. ना फॉर्च्युनेटली मनोहर पर्रीकर तेन्ना आशिल्लो. लक्ष्मीकांत पार्सेकर गोंयचे जे पळय मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळेचे, ताणें प्रधानमंत्र्याक बरयलें. मनोहर पर्रीकर ऑल्सो इंटरव्हीन. आनी मागीर ही सगळी जातकच प्रधानमंत्री इंटरव्हीन. आनी प्रधानमंत्र्यान म्हाका सांगलें तूं परतो चल म्हणून, म्हादय गोंयच्या खातीर हें कर म्हणून. सो गोवा शूड बी एटर्नली ग्रेटफूल टू द प्रायम मिनिस्टर for permitting me to appear. It was all party political effort of Karnataka की तुमकां त्या केसींतल्यान कुशीक काडपाचें. आनी जस्ट बिकॉज ऑफ तांचे कडेन थंय खासदारांची संख्या चड आसा म्हणून थंय दबाव घालून तें करप शक्य जालें. शक्य जालें पूण ताका यश आयलें ना. यश शक्य जालें, यश आयलें ना. बरोबर. तुमकां आज जेन्ना तुमी ह्या हाजे कडेन आनी कितली दीस ही लढाई आमकां लढची पडटली. कारण सामान्य गोंयकाराच्या तकल्या भितर एक प्रश्न येता की आनी कितले दीस आमकां झगडचें पडटलें आमची म्हादय दवरपाक. पयलीं म्हणजे ट्रायब्युनला कडेन आतां झगडचें पडटलें. ट्रायब्युनल इज द ओनली मेकॅनिझम नोन टू लॉ अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो ट्रायब्युनला कडेन झगडचें पडटलें. कर्नाटका हॅज अ फर्म रिझॉल्व टू गो फॉर ऑल दीज 8 प्रोजेक्ट्स. ते फाटीं सरनात. दुसरें, कर्नाटका सपोज फाल्यां ट्रायब्युनल जालें, सुप्रीम कोर्टान वचचें पडटलें. सुप्रीम कोर्ट जालें तरी आसतना कर्नाटका येन केन प्रकरणान कितें कितें करचेंच पडटलें. सो गोंयकार जो पळय आसा ताका आपलो हक्क सिद्ध करपाक जागृत रावचें पडटलें. म्हणून हांव सदांच सांगता की प्रत्येक गोंयकारान ह्या लढ्यान सामील जावचें हें इम्पॉर्टंट. म्हजो पळय रोल आसा इज ओन्ली लिगल रोल. एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम गोवा दे शूड कम आउट. राजन केरकार सोडून आनी खंयचो एनवायरमेंटलिस्ट आयिल्लो हांवें पळोवंक ना. राजन केरकार हो एकूच आसा जो एनवायरमेंटलिस्ट म्हादय खातीर वावुरता. म्हादव बचाव अभियान निर्मला सावंत तिजो स्टेटमेंट 2-3 आसा, ती मिटिंगेक 2-3 आयिल्ली आनी तिणें ते सुप्रीम कोर्टान घाल्लें तें. बट दॅट इज कर्नाटकाज वर्क वॉज स्टॉप्ड आफ्टर कंप्लिटींग 80%. पूण राजन केरकारान निर्मला सावंत सोडून बाकी आनी कोण म्हाका दिसती पडून इतले म्हत्वाचे विशयाचेर. सो म्हजें अशें तरी हें आसा की प्रत्येक गोंयकारान इंट्रस्ट घेवन ह्या म्हादय मॅटरान भितर सरपाक. एक जेन्ना आज कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हणटा की चर्चा करची किंवा गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या काँग्रेस लिडरां बरोबर चर्चा करची किंवा कर्नाटका बरोबर चर्चा करची, तुमचो एडवायस कितें सरकाराक? चर्चा करची काय चर्चा करची? बेसिकली हो प्रश्न काँग्रेस बीजेपी हांचेर अवलंबून ना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयचें हित सांबाळचें, कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान ऑब्वियसली कर्नाटकाचें हित सांबाळटलो. पूण हें सगळें आसतना it is possible and there have been cases where all three can sit and resolve. समज तुमकां एक प्रोजेक्ट करूंकूच जाय, it could be a common project of all the 3 states where all 3 states would benefit. जशें नर्मदा केला तशें, कळ्ळें तुका? सो इट इज पॉसिबल. सो चर्चा केली म्हणून हातूंत कितें वायट न्ही. चर्चा म्हणजे कितें आसा, आमी वी आर स्टेट्स ऑफ द फेडरेशन कॉल्ड युनियन ऑफ इंडिया. भारताचे आमी सगळे भाग. सो आमी चर्चा करपाचीच, करूंकूच जाय. चर्चा न करची ह्या मताचो हांव न्ही, की चर्चा करूनच रिझॉल्व करून. एट दीस मोमेंट जेन्ना आमी ट्रायब्युनला भितर इतल्या स्ट्रॉंग पोझिशनाचेर आसात, तुमी सरकाराक एडवायस करतले की सायमल्टेनियसली चर्चा? ना, ते कितें आसा, बिकॉज वी आर इन अ स्ट्रॉंग पोझिशन, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर पत्राचेर पत्रां बरयता की चर्चेक यो म्हणून. इफ वी वर नॉट इन अ स्ट्रॉंग पोझिशन तो पत्र बरोवपाक वचचो नाशिल्लो. It's a simple thing. Should we encash that advantage? We should. What is wrong with it?
यू कॅन ऑलवेज टॉक. टॉकिंग इज नो प्रॉब्लेम. गोंयचो चीफ मिनिस्टर जो पळय आसा मनोहर पर्रीकरा सारकेलो तो गोंयचेच हित सांबाळटलो. तो कितें चर्चेक दोन चीफ मिनिस्टर एक चीफ मिनिस्टर आशिल्लो न्ही ताणें नो ऑब्जेक्शन दिलें तें तूं जाणा. सो तसलें काय करपाक पर्रीकर वचचो ना म्हाका जाल्यार दिसना. सो आनी इट इज नॉट पर्रीकर अलोन हू शूड गो. ही शूड टेक हिज अदर मिनिस्टर्स, ही शूड टेक हिज ऑफिसर्स whoever it is and do it. तुम्ही एक्टिविस्टांचो मुद्दो काडूंक येता. एनजीटीचो बेंच पुण्या सावन दिल्ली व्हरपाचेर बरोच बोवाळ पडला, एक्टिविस्टांनी बोवाळ घाला. तुमची भुमिका कितें हाचेर? म्हजी पर्सनल जी पळय भुमिका आसा, पुण्या सारक्या शहरान तो बेंच करप पळय म्हणटा ही मोठी चूक. वेस्टर्न रिजन बेंच इफ यू वॉन्ट शूड हॅव बीन इन बॉम्बे, जंय कनेक्टिविटी आसा. आज पुण्याक जर तूं वतलो, हांगाच्यान भायर सरलो, विमानान वचचें पडलें, एक दीस 2 दीस रावचें पडलें, मॅटर जालें, परवा येवचो पडलो विमान घेवन. दिसाक एकूच विमान आसा काय 2? एज अगेन्स्ट दीस मुंबय 17 विमानां आसा, दिल्ली 17 विमानां आसा. आतां पर्सनली म्हजें मत अशें, दे कुड हॅव इस्टॅब्लिश्ड अ बेंच इन ईच स्टेट. आउट ऑफ 1 month, come here, sit for 4 days in one fortnight, 4 days another fortnight. You can do that. Any urgent matters could be entertained elsewhere. आता दिल्ली सारकें शहर, दिल्लीची कनेक्टिविटी गोंयांक देर आर अबाउट 18 or 20 फ्लायट्स अ डे. आनी पुण्या परस फ्लायटाक दिल्ली फ्लायट सवाय आसा. दिल्ली गव्हर्मेंटाचें अकोमोडेशन आसा, गोवा निवास आसा, गोवा सदन आसा. दिल्ली गव्हर्मेंटाचो सेटअप आसा सगळो, रेजिडेंट कमिशनर आसा, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिशनर आसा, सगळें आसा. गोवा गव्हर्मेंट सजेस्टेड पुणा इज इनकन्विनियंट, सो वाय नॉट दिल्ली. आता दिल्ली when the NGT sits, it sits in 5 judges. There are 3 experts, 2 judicial members. Whereas in Pune, there is only 1 judicial member, 1 expert member. They decide everything. So there are so many, but of course, I heard, that is what I have read on the paper, activistaंचे म्हणणे असे, आम्ही रातचे जाल्यार मोटर घेवन वतात, दुसऱ्या दिसा मोटर घेवन येतात परते. मोटरीन वचपाक खर्च आसतलोच न्ही. दर बशीन वता, बशीन येता, रावपाक खर्च आसा. हांगा तुका गोवा गव्हर्मेंटाची रावपाची सुविधा आसा, विच ऑल्सो इज मच लेसर. नंबर 2, दिल्ली सारक्या शहरान तुका रावपाची गरज ना. पुण्याक गेलो जाल्यार तुका रावचें पडलें. दिल्ली सारको तूं गेलो जाल्यार सकाळीं वचून रातचो परतो येवंक शकता, आनी खूब जाण करतात तशें. सेवरल मॅटर्स वीच आर पेंडींग इन दिल्ली ऑल्सो. बट एनीवे, दिस इज अ इश्यू वीच हॅज टू बी रिझॉल्व्ड. You have to involve everybody and you have to do it. तुमची आयडियल सजेशन कितें की गोंया भितर सर्किट बेंच आसचो काय दिल्ली आसचो? न्ही, गोंयान सर्किट बेंच आसचो. बट इफ यू पर्सनली आस्क मी फॉर द बेनिफिट ऑफ इकॉलॉजी एंड एनवायरमेंट, Delhi is a different kind of setup. Delhi, there are 5 judges sitting. There are appreciation of the matter is much better. And Delhi is after all a principal bench. You have an advantage of a Supreme Court judge hearing you. So therefore, I would personally prefer either Bombay or Delhi, but certainly not Pune. Pune is most inconvenient. What about Goa? Goa is best. That's what I started saying. Goa is the best. Have it for 4 days in a fortnight, 4 days in a month, whatever it is. When I was Advocate General, we had tried to do it. We had asked the High Court also if they could spare a courtroom, etc. But it did not, somehow it did not fructify at that time. argument असा की आम्ही रातीन बसीन बसतात, दुसरे दीस पुण्याक पावले, मॅटर केलो, परत रातीन बसीन बसले आयले. सरकारची दिल्लीची गणितं सांगतात ती विमानाची गणितं जी सामान्य ऍक्टिव्हिस्टाक परवडनात. सो सरकारान स्वतःचे कन्व्हिनियन्स पळयला रादर देन लोकांचे कन्व्हिनियन्स. तुमकां आर्ग्युमेंट पडटा? I don't think activists are the only persons who do it. Activist is hardly 10 or 20% of the litigation before NGT. NGT litigation is, there are other industrialists who go against the orders of the state government or the union government. Then there is state government which goes for various matters. Various other bodies go for various matters. And I am told before the Goa bench itself, there are interventions on either side. So it is not तांचो argument. आता कितें आसा, they may have a reason, they may have a cause saying that yes, that you can go by bus overnight and come back. So fly by night operators, yes, it is possible.
Possible. Fly by night operator is a very interestingly controversial term, sir. In mining. In mining. मायनिंगाची प्रूफ जर तुम्ही पळयतात बिकॉज यू हँडल दॅट मॅटर इन द सुप्रीम कोर्ट. तुम्ही ॲडव्होकेट जनरल असताना खूप बारीकसाणेन आनी खोलायेन ताचो अभ्यास केला. आज ज्या तरेन तपास चल्ला, ज्या तरेन ट्रेडरांक अरेस्ट जावपाक लागल्या, ज्या तरेन इल्लिगल मायनिंग करपी मनशांक अरेस्ट जावपाक लागल्या, हाऊ डू यू थिंक द डायरेक्शन ऑफ द हो पळय तपास आज चल्ला, हो तपास खरं म्हणल्यार तेन्ना जावंक जाय आशिल्लो. 2014 जेन्ना पळय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जालो तेन्ना जावंक जाय आशिल्लो. तेन्ना कित्याक जालो ना? 3 वर्सां लेट कित्याक लागलो? सो वॉट वेर द पुलीस डुईंग एट दॅट टायम? वेर दे स्लिपींग? तुम्ही सगळी गजाल पुलिसेचेर घालतात, पॉलिटिकल क्लासाचेर घेनात. ना पॉलिटिकल क्लासाचेर म्हणजे कितें आसा, पॉलिटिशियन आर नॉट सपोज टू डू इट न्ही. द मॅटर वॉज रेफर्ड देन बाय द पर्रीकर एज द चीफ मिनिस्टर टू मायनिंग, द पुलीस. वॉट डीड दे डू? कितें केलें ताणें? वाय डीड दे नॉट गो आफ्टर द ट्रेडर्स? सो इफ यू आस्क मी, आय वूड नॉट ब्लेम द पॉलिटिशियन्स, आय वूड ब्लेम द पुलीस. Today the police setup is good, therefore the police are investigating. So find out why these people who were associated with this were not doing it at the relevant time. आज तुमकां दिसता की प्रोब रायट ट्रॅकाचेर आसा? खरेंच जे इल्लिगल मायनिंगा भितर आशिल्ले किंवा इल्लिगल ट्रेडिंगा भितर आशिल्ले असली मनशाच्या फाटल्यान क्रायम ब्रांच लागल्या, SIT लागल्या. डू यू फील दॅट दिस इज ऑन द रायट ट्रॅक आफ्टर बिकॉज ऑफ युअर स्टडी ऑफ द मॅटर? I'm not very sure whether it is on the right track. Because what happens is they just catch one trader. Sometime back they caught a mine owner and they made a big issue out of it. Then today they have caught one trader and it's a 100 crore scam. Mining scam is around 4,500 crore scam, which Parrikar as leader of opposition had taken it out that time. So if 100 crore you have caught, what about the remaining 4,100, 4,400 crores people? Where are they? Why is it not coming out? जो एक हे आसा की 4,500 कोटी जेन्ना आमी म्हणटात, तुमकां दिसता की 5 वर्सां जालीं 2012 सावन. इट हॅज टेकन टू मच ऑफ अ टायम फॉर अ केस टू बी इन्वेस्टिगेटेड. Absolutely, absolutely. Unnecessarily too much of a time. This should have been investigated and prosecution ought to have been launched, charges ought to have been framed, and people should have been booked by now. Any other country, anywhere other place, this would have happened. But somehow गोवा आमचे लोक सगळे सुशेगाद, अति सुशेगादपण झाली. अति सुशेगादपण सामकी. दुसरो जो आसा की अकस्मात सामके सगळे गियर अप जाल्यात ते बाबू कवळेकराचे केसी भितर, आनी एक म्हळ्यार डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स केस, आनी दुसरे म्हळ्यार आतां ते मटक्याची स्लिपी मेळ्ळ्यात त्यो. कायद्याच्या दृश्टींतल्यान तुमी ह्या दोनी केसीं कडेन कशें पळयतात? पळय, तुका स्पश्ट उलोवं हांव, गोंयान 2005-06 ते 2012 सरकार जे पळय आशिल्लें, हातूंत खूब पॉलिटिशियन्स मेळटले तुका, जांकां काम धंदो कांयच नाशिल्लो. बाबा एक दुकान आसा, आनी कितें आसा, कोणाचें आनी कितें आसा. पयलीं लोक आदवोगाद आसताले, पॉलिटिशियन्स, एडवोकेट सो एंड सो, एडवोकेट सो एंड सो, कळ्ळें तुका? सो पयशे केले, राजकारणान पयशे करून, सरकारान पयशे करून आदवोगादीचे पयशे म्हणून दाखोवंक मेळटाले. काळो कोर्ट आयुश्यान घालो ना, कोर्टाची पायरी आयुश्यान चडले ना. पयशे मात आदवोगादीचे म्हणून दाखोवंक शकताले. थोड्या कडेन इंडस्ट्री दाखयताले. तर बाबू कवळेकार हो एकटोच नासतलो, हाजे बरोबर खूब जाण आसतले. सो देर इज नो पॉयंट इन जस्ट गोईंग आफ्टर बाबू कवळेकर अलोन. मे बी बाबू कवळेकर सद्या सापडला इतलेंच, बाकीचे सापडूंक ना. तांच्या फाटल्यान जर लागत आनी हें कोणें लागपाचें? पुलीस शूड बी सम इंडिपेंडंट मशिनरी न्ही. दॅट इज वाय द पुलीस कमिशन इज देयर, पुलीस ऑथॉरिटी इज देयर. एक आतां जी मटक्याची केस आसा, वाय आय थिंक बिकॉज ऑन द लिगल पॉयंट इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट. ह्या मटक्याच्या केसी भितर पुलिसेन फक्त गॅम्बलिंग एक्ट लायला ना, तांणी थंय प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टूय लायला. आनी तांचो आर्ग्युमेंट आसा की बाबू ते सगळे रॅकेट चलयतालो आनी तो पुलिसांक लाच दिवन तो पुलिसांक करप्ट करतालो. So he was corrupting police department is what police are saying. Correct. How logical is that? But then they should name the police officers. How legally? It is. Where it should go now? From here on, where it should go? See, I'll tell you, one of the cases in mining was Reddy's case in Karnataka, where the CBI charge sheeted the judge also who was dealing, who granted him bail. Yad Zali, it is harboring the offender or supporting the offender.
So if you do that, so if the police were taking hafta and protecting this fellow, then they were harboring the offender. They are equally guilty. कळलं तुका? सो फ्रॉम हियर ऑन तुम्ही म्हणटात ते पुलीस कोण हेही पुलिसेन मुखार हाडचे पडटले. हाडचे पडटलेच. यू कॅन से इट समथिंग इन द एअर दॅट इट वॉज बींग डन, हे केला ते केला म्हणून. कोण कोणाक कितें दिलां, खंय कोण आशिल्ले, खंयच्या एरियेन कोण आशिल्लो सोदून काड. आनी हे पुलिसेक हप्ता मेळटा म्हणटा ते कितें, इज इट अ बिग सिक्रेट? No, not the secret, but when you are applying these charges against that person, the logical probe should be, तुम्ही म्हणतात की आता बाबा कोणाक मेळटाले. अरे फाइंड आउट द इन्कम टॅक्स रिटर्न, फाइंड आउट व्हॉट इज युअर पोझेशन, युअर नोन सोर्सेस ऑफ इन्कम, and your assets are highly disproportionate. You don't need some big investigation for this kind of things. कॅल्क्युलेशन केल्या कळटले म्हणटा. फिफ्थ स्टँडर्ड स्टुडंट वूड डू दिस. कॅल्क्युलेशन केल्या कळटले म्हणटा तुम्ही. गणित जपे आसा, साधे बेरीज केल्यार पुरो, व्हॅल्युएशन केल्यार पुरो. हय. मागीर सो बेसिकली म्हाका दिसता तुमचे टायम सोंपला, बट तुमच्या इंटरव्यूआ भितर म्हाका इतलेंच दिसलें की सादी जर बेरीज आनी वजाबाकी जर आमच्या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीनी केली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्यो बऱ्योच केसी सुशेगाद सुटपाक शकतात. आपशीत तितलेंच जावचें इतलेंच मागता. थँक्स अ लॉट. प्लेजर टॉकिंग टू.